मोगाचे बाबा भयणीनो, आमी म्हणटा देव मोग, देव उजवाड. जेन्ना मनीस काळोखांत आसलो, पातकांक आसलो, तेन्ना देवान आपल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू म्हणूंक लागलो, हांव संवसाराचो उजवाड. हो उजवाड आयलो मारयेच्या आदारान. जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना वेगवेगळ्या गांवांनी वचोन काळोखांत आसल्या लोकांची उजवाडान मनां काळजां पेटयलीं. आजच्या वाचून आमी 3 गांवांची नांवां आयकल्यात जीं काळोखांत आसलीं. जेजू त्या गांवांनी गेलो आनी ताची काळजां एके भाशेन उलपावंक मोगान उलपावंक लागलो. त्या लोकांक ताणें बापायची सुरच्या राजाची खबर सांगली. तांकां खूब दाखयलो आनी खूब खोर्न्यो केल्यो. पण हो लोक काळोखांत रावंक आशेतालो. देखून जेजू तांचे चुरचुरे करता, तांच्या शिरात घालिना. कित्याक चुरचुरे? कित्याक शेवटच्या दिसा तांकां ताच्या राज्यांत जागो मेळचो ना. आज आमी ह्या वाचपांत आज ती परब करता. आज आमकां कसलो संदेश मेळटा जायत? जशें मारिया जेजूक देवाच्या उतराक एक भाशेन स्विकार केलो आनी ती एक भाशेन उजवाड जाली. आमी जर काळोखांत आसात, आमी आज हो उजवाड आपणावया आनी हो काळोख आमच्या काळजांत आसा जाल्यार तो पयस करूंक आज आमी भावार्थान देवा लागीं आनी मारये लागीं मागुया.